शिवना काळात तो प्रत्येक गोष्ट जी आहा पळय न्हू ही प्रत्येक यस नो यस म्हणून सांगलें हांवें अशा पद्दतीचो हो एकमेव प्रोजेक्ट आसा जाच्या खातीर आमी NIOक सांगून हो रिपोर्ट तयार करून घेतला. कित्याक घेतला? आमकां प्रिजर्व करपाचें आसा. अरे बायोडायवर्सिटी तिसरी गजाल तुम्ही जे विश्वासान घेवंक ना म्हणटा पळय न्ही तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरमॅन कोण आहा स्पीकर सर? जो आज थंयसर आंदोलनाक बसलेलो तो आसा. खुद्द तेका चेअरमॅन कोणी गेला स्पीकर सर? आमची बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी जाल्या उपरांत तो चेअरमॅन जाला. हो प्रोजेक्ट फुडें वयता आसतना हो रिपोर्ट करता आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीच्या चेअरमॅनाक खबर आहा. ना but then object chairman object केला तेही सांग हांव बसलाय दिल तेही सांग सर ताका सांग बस म्हणून लेटर दिल तेही सांग chairman ऑब्जेक्ट केली बाब बसा माननीय मुख्यमंत्र्याचे स्टेटमेंट कंप्लीट जावनी सर ताज्या उपरांत हाज्या खातीर गोवा स्टेट ऑथॉरिटी हांणी टेक्निकल कमिटी अपॉइंट केली आनी टेक्निकल कमिटींतल्यान प्रत्येक फावटी ज्या ज्या गजाली कडल्यान म्हणजे प्रत्येक क्लियरन्स जे घेवपाक जाय पळय न्ही ते प्रत्येक क्लियरन्स घेतला. इवन दो इन्क्लुडींग आमच्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक की फाल्यां सकाळी म्हणजे हातूंतल्यान थंयसर वॉटर रिजर्वायर म्हणजे वॉटर हे जे आसा पळय हाचो कितें प्रॉब्लेम जातलो ताचो स्टडी केला. फाल्यां सकाळी हो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत थंयसरल्या आमच्या तोयार लेका खातीर प्रॉब्लेम क्रिएट जावचो ना म्हणजे थंयसर येवपी उदक सांठोवन उरपी त्या खातीर प्रॉब्लेम जावचो ना. त्या रिपोर्टात क्लियर कट प्रत्येक गजाल जी आसा पळय ही मेन्शन केल्या. तेणी जो रिपोर्ट दिलो म्हणून सांगता तेजे हांगासर सगळें बरयलां. म्हणजे हे उदक जे आसा आतां गोरवां खातीर म्हशीं खातीर थंयसर वापरता. मेडिसिनल प्लांट थंयसर कांयच ना. ओके A to Z थंयसर हय ता स्पीकर सर म्हाका कंप्लीट तूं उलयतना हांव उलोवंक ना म्हणून सांगता तुका आतां म्हाका कंप्लीट करूं दी. त्या नोटिफिकेशनाच्या प्रमाणे जे आसा पळय न्ही कंप्लिटली म्हणजे आमी हे तयार लेख न्ही स्पीकर सर गोंयांतली बायोडायवर्सिटीच्या अंतर्गत येवपी पयले फावटी गोंयांत म्हज्या सरकारान अशा पद्दतीची सगळी लेख जी बायोडायवर्सिटीची ती प्रिजर्व करपा खातीर केला. हे सरकार एनवायरमेंट सेन्सिटीव आसा आनी म्हणून तर काम करता. हाज्या पयलींच्या खंयच्याच सरकारान वेटलँड ऑथॉरिटी करूं नाशिल्ली बायोडायवर्सिटी बोर्डूय करूं नाशिल्लो आनी खंयचे प्रिजर्व करपाक सांगत नाशिल्ले. हे जे आतां आमकां सांगतात ओके फर्स्ट टाइम केला सरकार माझ्या सरकारान स्पीकर सर. एक्चुअली नोटिफिकेशन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे 2010 येयल्लें 2010 तेन्ना करपाक जाय आशिल्लें